आणि आज आम्ही हांगा सगळे जमल्या म्हणजे तुमच्या मुखार आयल्या ते आमचे मोदी सरकाराची 9 वर्सां कंप्लीट जाली आणि तांची कितें कितें उपलब्धी आसा ती एका बुकलेटाच्या हातून म्हणजे आमी सगळे म्हणजे रिपोर्ट कार्ड कसो आसता तसो रिपोर्ट कार्ड आमी सगळे जनते मुखार दवरपा आयल्या तुमच्या मुखार आमी सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो जाल्ल्यो त्यो सांगल्या पूण सगळ्यान जर बरी गोश्ट आज खंय तरी जाल्या जाल्यार आज सगळ्या भारतांतल्या सिटिजन्साचो स्वाभिमान आज खूब वयर आमी ताट मानेन आज आमी खंय भोवंक शकता आज आमी खंय उलोवंक शकता कित्या खातीर आज जगभरान जो आज सन्मान आमकां मेळटा तो आमच्या प्रायम मिनिस्टरा खातीर मेळटा आनी तुमी खंयचेय हें जर आज विश्वगुरू आशिल्लो USA ती आज आमकां आपली टॅक्नॉलॉजी शेअर करपा खातीर तयार जाता हें एक संकेत आसा की भारत देश आज कितलो पावरफूल जाता आनी ज्या स्पिडीन आज भारत देश वता आज आमचो अमृतकाल चालू आसा आनी ह्या अमृतकालान डेफिनेटली नरेंद्रजी मोदी ह्या आमच्या भारत देशाक विश्वगुरू करपाचें जें आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा तें पूर्ण करतलो ताजे भितर आमकां कसलोच दुबाव ना आज G20 म्हणजे युरोपियन नेशन्स जे आमकां केन्नाच लागीं धरनाशिल्ले ते आज स्वता आपली प्रेसिडेन्सी आमच्या प्रायम मिनिस्टर भारत देशा कडेन दितात म्हणून दाखोवन दिता की आज भारत देश आज जगभरान कितलो पावरफूल जाला तो आनी त्या खातीर आज आमी आमच्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो उपलब्धी आसा त्यो हांगा दाखोवपाक आमी तुमच्या मुखार आयले राजीव गेल्या 9 वर्सान जे तुमी आतां सांगला तातूंत गोंयांक कितें फायदो जाला आनी स्पेसिफिकली वास्को तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें बरें ते नवे प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकाराच्या आदाराचेर वास्कोन आमकां खूब बेनिफीट जाला आज आमी पळयता की वर्णापुरी टू सडा जो हायवे आसा जो एक सुंदर फ्लायओव्हर जाला जो आतां एक टुरिस्ट स्पॉट जाला तो आज केंद्र सरकारान आमकां 546 करोडाच्या आदाराचेर दिल्लो तातूंत भितर 200 कोटी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे आशिल्ले आज आमचो जो कदंबा बस स्टँड आसा वास्कोचो तो आज नितीन गडकरीजी एक बरो प्रपोजल करून एक बस पोर्ट करपाचो तांणी थारायल्या फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर ताजो आमकां प्लॅन्स येतले आमकां एप्रुवला खातीर आनी तिसरी गजाल जाल्यार म्हणटा ते मायमोळेम लेक जे आमी इतले वर्सां पयलां जे एका टायमार ते तळें सुंदर तळें आशिल्लें आनी ताची आज दुर्दशा तुमी पळयल्या आज ते वेटलँडान घालून केंद्र सरकारा कडल्यान ते एक मोठ्या प्रमाणाचेर मास्टर प्लॅन ताजो चालू आसा जाणे करून वास्को खातीर एक बरी वॉटर बॉडी मेळटली वास्कोकारा खातीर एक रिलॅक्स करपा खातीर जागो मेळटलो आनी मुख्य गजाल म्हणल्यार जे सिवरेज आज थंय वचून ते लेक आज दूशीत जाला आमच्या जिवनाक पसून ताची हानी जावंक शकता ते आज खंय तरी दूर जातले हो तिसरो प्रोजेक्ट आसा आनी चवथो प्रोजेक्ट आसा एक मोठ्यांतलो मोठो म्हणटा तो एक क्रूज टर्मिनल जो सड्यार पयर सोनोवालजीन फाटीजाचें इनॉग्रेशन केलें अरावंड 100 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आज केंद्र सरकाराच्या मदतीन आज वास्को मुरगांव हातून येता सो हे सगळ्यो गोश्टी आज केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां मेळटा आनी डबल इंजिनचें सरकार आशिल्ल्या कारणान गोंयान आमचो ऑनरेबल CM प्रमोदजी सावंत आनी देशान थंय प्रायम मिनिस्टरांचे बरें कॉर्डिनेशन आनी डबल इंजिनचो सरकार आशिल्ल्या कारणान आज माणकुल्या गोंयान पसून आज प्रधानमंत्रीन 22 ते 25 हजार कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट केला आमी पळयतात की अटल सेतू आमी ब्रीज पळयलो आतां जुवारीचो ब्रीज आमी पयरूच आमी ताजेर एक ह्या पसून वचून आयले विकास तीर्थ यात्रा केली एक सुंदर 2 ब्रीज आमचे जाले मोपा एअरपोर्ट जालो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आयले मनोहर पर्रीकर काणकोणा बायपास जालो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयलें ज्या किडनी ट्रान्सप्लांट नाल्यार लिवर ट्रान्सप्लांटा खातीर कोणाचे आमचे भाव भयणीचे हे पिड्ड्यार जाताले ते आज मुंबय नाल्यार दिल्ली खंय वताले ते आज गोंयान जावपा लागला सो तुमी पळोवपाक शकता की आज गोंयभर आज केंद्र सरकाराचे खूब सहकार्यान आज खुबशी उदरगत जाल्या